नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो पीडब्ल्यूडी नोकर भरती घोटाळा पुरावे सयत हाडटले उक्ताडार लोक आयुक्ता कडेन करतले कागाळ काँग्रेसीची शिटकावणी कोयराचो विलो जाता व्यवस्थित मायकलाचो कोयर व्यवस्थापनाविशींच्या आरोपाक तथ्य ना बाबुशाची मायकलाच्या आरोपांक जाप पक्षा भितर मतभेद आसात मात काँग्रेस घटमूट म्हणटा काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी मणिक्कम टागोर लाईट आणि उदकाचे समस्येन सारचे लोक हैराण सरपंचा सहित लोकांची दिवचल वीज कार्यालय आणि उदकासोद कार्यालयाचेर धडक दर एका विद्यार्थ्यान आपले करियर आठवेंतल्यानूच थारोवपाक जाय जीपीएससीची तयारी आठवेंतल्यानूच जावची त्या नदरेन विद्यार्थ्यांबरोबर शिक्षकांनी सहकार्य करप गरजेचें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचें आवाहन आणि वेस्टर्न बायपासा कुशीक कोर उडोवपाच्या प्रकरणात मडगावचे नगराध्यक्षा कडल्यान नवे रजाव आणि दिलगिरी आता खबरो विस्तारान पीडब्ल्यूडी नोकर भरती घोटाळ्याबाबत काँग्रेसीन दक्षता खात्यान कागाळ नोंदयल्या पूण अजून मेरेन तांची दखल घेवंक ना देखून हो नोकर भरतीचो विशय सगळ्या पुराव्यां सयत लोक आयुक्तान वतले काँग्रेसीन शिटकावणी दिल्या पीडब्ल्यूडी नोकर भरती घोटाळ्याचो विशय काँग्रेस नेट धरतले मंत्रिमंडळात बदल करून भाजप हो विशय दामपाक सोदता असो आरोप काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी मणिक्कम टागोरान केला Goa Congress is taking up the issue of the job scam in a big way, and the way the government of BJP led by Mr. Pramod Sawant has become the most corrupt government in Goa itself. It has played with the youth future itself, and there is a big scam, and they are trying to whitewash it with the change of the minister from that. Congress party has complied to the vigilance about that thing, and now Congress party, there is no actions from the vigilance. Congress party will now go to the Lokayuta regarding this same with details, and this is a serious issue, and Congress party demands that will approach the Lokayuta with more evidences prove that there is a scam involved in it, and we demand, Congress party demand, there should be strong actions among those people who is involved. The specific issue of job scam has been raised in the PWD. Job scam are mainly PWD and various other departments. Of course, I have said this time and again, Staff Selection Commission, which was notified way back in 2019, has not been allowed to function. कोयर व्यवस्थापन खाते व्यवस्थित चलता कोयराचो विलो लावपाक कसलेच आडमेळी येनात गोंयांत कोयराचो प्रश्न उपरासला या मायकल लोबोच्या विधानाक कांयच अर्थ ना अशें विधान कोयर व्यवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरातान केलां मिरेस्तारा साळगांवांत दुसऱ्या वाठारांतलो कोयर नाका कोयर व्यवस्थापन मंत्री गोंयचो कोयराचो प्रश्न सुटाव करपाक अपेक्षीत थारला असो आरोप कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो हांणी केल्लो कोण म्हणचो ना आपल्या वाठारांत बांद म्हणून आमी जे भाशेन म्हटलें कलंगुटान बांदा तुमी गार्बेज प्लांट तसो दुसरो कोण म्हणचो ना म्हणटा आनी कोणाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचोन घाल आमचो वेस्ट आमी थिंगा धाडटा सगळे जाण भियेता पूण म्हाका दिसता सरकारान पावल मारपाची आज गरज आसा की सावथाचो वेस्ट सावथान आमचो वेस्ट वेट वेस्ट हिंगासर जे आमी एक प्लॅन केल्लो की बरो प्लांट हिंगा गोंयांत जावचो जो आमी हिंगासून कर्नाटका धाडटा ड्राय वेस्ट आय एम टॉकिंग अबाउट ऑल द जे बेल आमी तयार करता प्लास्टीक जावं शूज जावं बॅगां जावं
कसलोय वेस्ट आसा जो बिसाइड्स बायोमेडिकल वेस्ट, बिसाइड्स बॅटरीज एंड अदर थिंग, ई वेस्ट, ते सायडीक धरून बाकीचो वेस्ट सगळो आमी कर्नाटका धाडटा टू पुट इट इन द सिमेंट फॅक्टरी किल्न. एक बरो प्लांट गोंयांत जावंक जाय आसलो, आमी पोवन बीन येयल्ले, तोय फुडें वचना, कांय फुडें वचना. वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री सारकी जाम पडलेली आसा. अजून मिटिंगूच जावंक ना, तेच सांगलें तुका. 2 वर्सां जालीं तुमी वचोन पळया, मिटिंगूच जावंक ना. म्हणजे घेवंक जाय म्हणून घेतल्या मिनिस्ट्री आनी कितें करता म्हणून तांकांच खबर ना. इंट्रस्ट दिवंक जाय न्हू, कित्याक घेवप ते? आंगार घेवन आमी काम केल्लें न्हू तें. पर्रीकर जी आसतना तेणें आंगार घेवन काम केल्लें. आमचो CM आतां तेन्ना चॅरमॅन आसलो GSIDCचो, आमी बांदताना तेणेंय इंट्रस्ट दाखयल्लो, पूण आतां फुडें कांय वचना. म्हाजो वेस्ट नाका, सगळे पंचायतीची मिटिंगी जायना, पंचायत कोणाक फायन घालिना, सेक्रेटरीन इंट्रस्ट सोडलेलो आहा, सरपंचान इंट्रस्ट सोडलेलो आहा. हांव सगळे पंचायतीचे उलयता, कोण घालता फायन? You have to put fine, somebody is throwing waste on the road. Today you will see Goa being littered everywhere. कोण फायन घालिना, कित्याक कोणाकूच इंट्रस्ट ना. आदी वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर आसूं, चॅरमॅन आसूं हेचो वेस्ट मॅनेजमेंटाचो, CM क्वेश्चन करतालो कितले फायनी पडल्या काय म्हणून. सो दीस इज नॉट हॅपनिंग. सो आफ्टर हॅविंग द प्लांट, गार्बेज इज बींग सीन एवरीवेर, on the roads, on the beach sides, सगळ्याक पडलेले आहा, कोणाक काय पडोंक ना. Babu, yesterday there was issue. Michael has criticized that solid waste management is not functioning. Regarding Sansoda issue, garbage being done in Saliga plant. See, Sansoda issue, as far as that is already been settled, that Sansoda garbage from Sansoda is not coming to Bangladesh. I think it is going to Kapadas. So who is saying what? That is not my concern. As the department is functioning well. It is always when someone else is there, say I can function better. It is always there. So tomorrow someone will say I can be a better chief minister than the present chief. It is always where criticism is concerned. There is no end to that. That always I feel I am the better person. Better person of Better person for anything. for chief minister. No, I'm just saying. Everyone thinks that I can function much better. Criticism is there only. But you don't like to reply to Michael. There's nothing what to reply to him. There's nothing to reply. I'm just saying our department is functioning well. There's no issue whatsoever. We are not facing any issue. But it's not departmental issue, but it's an internal matter, I think, political issue. What political issue? We don't have any political. We are all from one party now. So it might don't simply put words in my mouth, basically. I'm not here to criticize anyone. it might be hungry for the position. No, I'm not. See, it is not that. He must be having some issues. So at least he has not raised any issue as far as to me is concerned. So it's very clear. If he raises some issue with me, then I can basically talk on that issue. गोवा काँग्रेसीत भितर भिंसळां आनी फुडाऱ्यां भितर मतभेद जाल्ल्याचें दिश्टी पडटा. पूण काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी मणिकम नागोर म्हणटा सगळें सारकें आसा. काँग्रेसीचे सगळे फुडारी पक्षाच्या आदेशाक मानतात, ताका लागून गोंय काँग्रेस खटमूट आसा अशें विधान मणिकम हांणी केलां. Yeah, for preparations, there are senior leaders we have to see. Those senior leaders meetings and others, we always have one-to-one meeting to hear their views, and senior leaders' views are taken when we are having a cohesive plan. Yesterday we had a detailed meeting with the office bearers who hold charges of constituency. Today we had a one-to-one meeting. You can't stop aspiring to be a candidate, my dear. You have to, every Congress worker has the right to aspire to be a candidate. Congress Central Election Committee decides about the candidate. Congress is a united party. We are all works as a team. As Congress party is a united. Today also we had all the leaders here. We were having a detailed discussions. And we are clear about our agenda. We are preparing Congress party to win both the seats. After the parliament election, like a pack of cards, the government which is running because of the sold out MLAs will fall after the parliament election. There are differences of opinion will be there. But in every party, every family, every organization, there will be differences of opinion. When the decision is taken, everybody will be there. Okay? साळगांवांत दिसान दीस लायटीची आनी उदकाची समस्या वाडत आसा. ही समस्या सुटावी करात अशी मागणी करीत सरपंच सावित्री घाडी हांच्या फुडारपणाखाला साळगांवांतल्या कांय लोकांनी शुक्रारा दिवचलच्या वीज आनी उदका स्रोत कार्यालयाचेर धडक दिली.
पॅटर्न सांग दोन हांवें म्हाका याद उरता तुमचे स्ट्रीट लायट सगळे 100% रिपेअर केल्ले तुमचे चौथी खंय तरी उरलेल्यो I appreciate that. what I say पण is दोन वर्षा पहिली फक्त झालेलं आहे. criticize करू नका that is what I'm trying to constructive criticism will be welcome constructive criticize करा म्हणजे तुम्हाला तुमचा प्रॉब्लेम कळला मी I will say that is resolved that is my duty okay आणि जनरलाइज करायला आम्ही सगळं आम्ही करतो आम्ही फुल माय 5 constituencies are there with me बिचोली वाळपय साखळी पर्ये आणि माय 5 constituencies मध्ये I have seen that no street light was not working all were working 100% all everywhere we had given the illumination as per the Ganesh Visurgin whichever was asked मी साळ सरपंच वारंवार साळमध्ये लाईटचा प्रॉब्लेम जाणवतच आहे आणि काल जी ग्रामसभा झाली त्या ग्रामसभेत सर्व ग्रामस्थांनी हाच प्रश्न विचारला की फक्त आपल्या साळमध्येच लाईटचा हा प्रॉब्लेम का होतोय. मग त्यावेळी असं निदर्शनास आलं की यांच्यात इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटमधले व्यक्ती देवीदास दिगंबर राऊत याने सांगितलं की इथे जे केबल टाकलेले आहेत ते कमी क्वालिटीचे वगैरे आहेत त्यामुळे हा लाईटचा प्रॉब्लेम जाणवतोय. आम्हाला ह्या लाईट संदर्भात काहीच नाही कसले केबल वापरतात का एवढं का आम्ही त्या ह्याच्यात निष्णात नाही आहोत. तेव्हा त्यांनी काय सांगितलं इथे जे सेंटर झालेलं आहे इलेक्ट्रिसिटी मग डिपार्टमेंटमध्ये यावं लागलं आणि इथे सरांनी आम्हाला आमच्या ज्या समस्या आहेत त्या आम्ही त्यांच्यासमोर मांडल्या आणि याच्यावर योग्य तो आम्ही उपाय करू आणि लाईटचा पुन्हा काही प्रॉब्लेम होणार नाही हे त्याने आश्वासन दिलेलं आहे. तरी तेवढी अपेक्षा आहे की इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटकडून ते जरा चेंज व्हायला पाहिजे कारण ते मी बघितले 15-20 वर्ष झाले ते पोल तसेच आहेत जुने आहेत. मला ते मुलांसाठी महिलांसाठी धोका वाटतो. लटकलेले असतात काही वायरी घराच्या वरून तर ते सुद्धा मला असं वाटतं थोडंसं आपण लक्ष डिपार्टमेंटकडून एक इन्स्पेक्शन करून घ्यायला पाहिजे. जे काय 10,000 जरी लाईट पोल्स असतील तरी जर काम करायला गेलो तर मला असं वाटतं 1-2 वर्षामध्ये ते 10,000 सुद्धा कंप्लीट होऊ शकतात त्यांचं इन्स्पेक्शन. ते इन्स्पेक्शन करावं. जे जुन्या वायरी डेंजरस लटकलेले अक्षरशः आहेत पतंगी लटकून जशी ते असे खंडर घरं कशी असतात तसं आहे तर मला असं वाटतं ते थोडेसे छान चांगल्या न्यू ब्रँडेड वायरी पण घालू शकतो आपण. गव्हर्नमेंटकडून आपण जर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटकडून जर फंड मागवलं गव्हर्नमेंटला तर मला वाटतं गव्हर्नमेंट आपल्याला लाईटीसाठी हेल्प करू शकतो फंडसाठी. तर वायरी रिपेअर व्हायला पाहिजे पोल्स न्यू टाकायला पाहिजे. जिथे लाईट्सच नाही अंधार आहे तिथे सुद्धा लाईट्स पोल्स असायला पाहिजे. ह्याची दखल इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटनीच थोडंसं घ्यायला पाहिजे कारण वारंवार आम्ही विलेजर्स येऊन त्यांना विचारण्यापेक्षा त्यांची पण एक थोडंसं ते जागृत असायला पाहिजे. आता प्रॉब्लेम कितें जाला गेले कित्येक वर्ष शाळान लायटीचो प्रॉब्लेम पयलींच्यान तुमकां म्हाका दिसता सगळ्या रिपोर्टर भावांक खबर आहा. तेन्ना सबस्टेशन जावंक नासलें तेन्ना सबस्टेशना खातीर तुमी फुडाकार घेतलेलो पत्रकार भावांनी आमी एजिटेशन केल्लें. जेन्ना सबस्टेशन जाल्लें तेन्ना आमकां एक आश्वासन दिल्लें की शाळान जो प्रॉब्लेम जातालो तो हेच्या फुडें जावचो ना पूण दुर्दैव आतां अशें जालां सबस्टेशनाक जाल्ल्याक पयलीं जो प्रॉब्लेम जातालो ताच्या पेक्षा डबल प्रॉब्लेम जाला. आनी गेल्या फावटी ग्रामसभेकय हीच चर्चा जाल्या बाबा शाळान इतलें आसून सबस्टेशन घालून आमकां तो प्रॉब्लेम येयल्ले दिसा कित्याक लोकांचे धंदे आहा लोकांचे दुकानां आहा घरां आहा लोक एग्जामी आहा भुरग्यांच्या एग्जामी आसता 2-2 वरां 3-3 वरां इल्ले दिसा लायटीचो प्रॉब्लेम म्हणून आयज सगळे शेवटी आमकां हांगा येवचें पडलें. आनी म्हाका दिसता तेंच्यांनी आतां आश्वासन दिलां की तुमचे कितें समस्या आहा ते तुमी सांगात आमी इमिजिएटली सॉल्व करतले हें तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें आसा. सो 15-12च्या नंतर जो कॉन्ट्रॅक्टरला आम्ही टेक्निकल बिल बदलून हे करून स्क्रुटनी करून ज्या कॉन्ट्रॅक्टरला आम्ही हे काम देणार ना सो आफ्टर 15-12 त्याने आम्हाला फायनान्शियल बिल द्यायला पाहिजे म्हणजे त्याचं फायनान्शियल हे सर तुम्ही म्हणता ना मग त्याविषयी पण हे याच डेटवर आम्ही जाणार ना सरांनी आम्हाला ते सांगितलं की 15 डिसेंबरला आम्ही ही तारीख आम्हाला आमच्या गावात पाण्याचा वारंवार प्रश्न उद्भवतोय. गावात आमच्या पाणी असून इतर गावात ते पाणी पुरवठा केला जातोय पण आमच्या साळ ग्रामस्थांनाच या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आम्ही इथे आलो ऑफिसमध्ये त्यावेळी आम्हाला इथे ऑफिसरनी सांगितलं आहे की जी टाकी मंजूर झालेली आहे ती टाकी 15 डिसेंबरपासून ते काम सुरू करण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी जी तुम्हाला आता पाणी पुरवठा होतोय ती पाईपलाईन जी जुनी आहे ती आम्ही या येत्या 2 महिन्यात पाईपलाईन बदलू असं त्याने आश्वासन दिलेलं आहे. त्यामुळे पाण्याचा प्रश्न आणि लाईटचाही प्रश्न लवकरच संपुष्टात येईल असं त्याने सांगितलेलं आहे. साळांतल्यान उदक वयता
पूण शाळांतल्यान उदक वचोन सुद्दां शाळांतल्या लोकांक पाणी मेळना. गेले कित्येक वर्सां पयलीं सगळे महिला जमोन आमी मोर्चा येल्लो आनी माजी मुख्यमंत्री जे पर्रीकर आसले तेंच्यांनी सुद्दां शाळांत प्रॉमीस केल्ली की शाळांतल्या लोकांचो आमी प्रॉब्लम सॉल्व करतले आनी आमी प्लांट बांदतले. तो प्लांट आतां शिफ्ट जालो मेणकुरे आनी आतां जेन्ना गेले 4-5 म्हयन्या पयलीं आमी जेन्ना मिटींग घेतली परत तेन्ना तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिलें की शाळांत आमी टाकी बांदून दिता म्हूण. पण आतां इश्यू असो जाला की शाळांत आतां येदो व्हडलो 350 करोडाचो प्रोजेक्ट चालू आहा WRTचो. आतां शाळांत तोय प्रोजेक्ट चालू आहा, थंयच्यांनी पायपलायनी घालपाक व्हडले चालू आहा. पूण आतां लोकांचो प्रश्न मेन मुद्दो आहा की हांगाच्यान तुमी सगळे व्हडले प्रोजेक्ट करता पूण एट द एंड शाळांतल्या लोकांक नळाक पाणी कितलें येता हेचेर विशयी कोणूच करिना. आनी जे आतां सांगता आतां टाकी बांदता हे बांदता ते कितल्या वर्सांनी 2 वर्सां लागतलीं. पण आमकां जाय की इमिजिएटली जे मोठे प्रोजेक्ट जर इमिजिएटली चालू जाता जाल्यार हे ल्हान प्रोजेक्ट कित्याक जायना. आयज सामान्य लोकांचे जे कितें गरजो आहा ते प्रत्येकान विचार करपाची सरकारान गरज आसा. गांव बरो करचे खातीर गांवांतले लोक विद्यालयां सहकारी संस्था देवस्थान कोमुनिदाद संस्था चालक बरे आसपाक जाय. तेन्नाच गांवचे उदरगती वांगडा गांवचे नांव परजळटा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. दर एका विद्यार्थ्यान आपलें करियर 8वेंतल्यानूच थारोवपाक जाय. GPSCची तयारी 8वेंतल्यानूच जावची ते नदरेन विद्यार्थ्यां बरोबर शिक्षकांनी तांकां सहकार्य करचें अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. लोलयेच्या दामोदर विद्यालयाच्या 99वे वर्धापन दीस आनी शेती महोत्सवी वर्साच्या शुभारंभी कार्यावळीत मुख्यमंत्री मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. प्रत्येक भुरग्याचें करियर म्हाका दिसता हे सुरवात 8वी पासूनच जावपाक जाय. आमचें जाल्लें कितें आमकां बरेचशे फावटी ग्रॅज्युएट जाल्या उपरांत सुद्दां भुरग्यांक GPSC एग्जाम आपूण आन्सर करूं शकता UPSC सोडून दिया हे ग्रॅज्युएट जाल्ल्या भुरग्याक खबर नासतालें. हय GPSC आन्सर करूंक मेळटा हांवें केल्यार जाता हे विचारतात. पण त्या खातीर आमची तयारी 8वी पासून सुरू जावपाक जाय की हय GPSCची तयारी आमी पळयता की खूब व्हडल्या स्टेटींनी आमकां UPSC IAS IPS जाल्ले कित्याक मेळटा तर ते आपली तयारी ही खूब 8वी 9वी 10वी पासूनच तेंचे पेरंट्स करून घेता. आमकां हांगासर गरज आसा टिचरांनी ते करपाचें आनी निश्चित हे टीचर ते इनिशिएटिव्स घेतले कारण ह्या स्कुलान त्या पद्दतीचे टीचर तितके डेडिकेटीव टीचर आसा आनी इन फ्युचर आमकां वेगवेगळ्या कॉम्पिटिटीव एग्जामीनी हे सगळे भुरगे मागीर ती GPSC आसूनी UPSC आसूनी बँकींग आसूनी पोस्टल आसूनी रेल्वे रिक्रुटमेंट आसूनी ह्या सगळ्या भुरग्यांची तयारी आनी आतां इन फ्युचर गोंयांत तर स्टाफ सिलेक्शन हे कंपल्सरी आसा. त्या खातीर कॉम्पिटिशन हे मस्ट आसा आनी तुमी त्या पद्दतीत सगळ्या भुरग्यांक तयार करपाची गरज आसा. म्हाका दिसता निश्चित रित्या तुमी ते तयार करतले हाजी हांव अपेक्षा करता. आनी आमी जेन्ना म्हणटा की गांव कसो जावपाक शकता की तुमी एक जर गांव बरो जातलो आसत जाल्यार तो डिपेंड त्या ग्रामपंचायतीचेर गांवांत आसलेल्या वेगवेगळ्या संस्थांचेर डिपेंड आसता. म्हणजे सातत्यान आमी पळयता ग्रामपंचायतीची बॉडी बरी आसची पडटा ती सपोर्टीव आसूंक जाय. गांवांत आसलेले हायस्कूल बरें आसचें पडटा तांच्यांनी बरें नेक्स्ट जनरेशन घडोवचें पडटा. गांवांत आसलेली कॉपरेटीव सोसायटी ती खूब बरी आसची पडटा. म्हणजे तिचे डायरेक्टर जर बरे आसत जाल्यार लोकांक सपोर्टीव आसत. ते जर थोडेशे आपल्याक जाय तशे आसत जाल्यार त्या संस्थेचे दिवाळे भायर सरता. गांवांत आसलेले देवस्थान बरें जाय पडटा म्हणजे ते सपोर्टीव जाय पडटा. गांवांत आसलेली कोमुनिदाद बरी जायी पडटा जेणे करून त्या कोमुनिदाद गांवाक आनी पंचायतीक ती गरज आसा ती सपोर्ट करपी जाय आसता. त्याच बरोबर गांवांत आसलेले दूध सोसायटी गांवांत आसलेले महिला मंडळ हे सगळे जर बरे आसत जाल्यार त्या गांवचो विकास झपाट्यान जावपाक शकता निश्चित रित्या. म्हणून म्हजें म्हणणें आसा की ह्यो सगळ्यो संस्था जर एकत्र आयल्यो जाल्यार त्या गांवचो विकास हो खूब मोठ्या पद्दतीन जातलो. बाणावले वेस्टर्न बायपास रस्त्या कुशीक उडयल्ले कोयराच्या प्रकरणात निमणे मडगांवच्या नगराध्यक्षा कडल्यान दिलगिरी व्यक्त. मात ही दिलगिरी व्यक्त करतना मडगांवाय जे कोण कोयर उडयतात ते फुडाराक मुखार हाडटलो म्हणून ताची नांव घेनासतना शिटकावणी. मडगांव पालिकेन आपल्या ट्रकांतल्यान वेस्टर्न बायपासा कुशीक कोयर उडयल्ल्याचे प्रकरण बरेच गाजिल्ले. निमणे हातून शुक्रारा पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान दिलगिरी व्यक्त केली. ही दिलगिरी व्यक्त करताना हे जे कोयर उडोवपाचे कांड केले ते खंय दिंडीक लागून शार नितळ केल्लो कोयर रस्तो कंत्राटदाराचे परवानगेन उडयल्लो म्हूण नगराध्यक्षाचे राजाव. हांवें एकच कारणाक लागून तांचे कडेन परमिशन मागलें कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन की बिकॉज ऑफ दिंडी आनी ओन्ली फॉर 10 days हांव तेंय सांगता थ्रू आउट उडोवपाचें न्ही ओन्ली फॉर 10 days कारण दिंडेचे दीस आशिल्ले आनी मडगांव सगळे आख्खे गोंयचे
वेगळ्या भागातले लोक दिंडेक लागून मडगांव येतात आनी रोडार जे पयलीं आमी रोटेशनाचेर ऑनरेबल हायकोर्टाचेर डायरेक्शन आमी खंय उडोवपाक मेळना कचरो म्हणून सगळे रोडार बी आशिल्ले पळय त्या दिंडे निमित्तान दिंडेक जेन्ना मडकी खंय सुलो घेतलो हे मडक क्लीन जालें त्या दिसा फक्त ते जे कावन्सिलर जे आमचें काम करता रोटेशन आमचें वता पळय तेंगे लेबर तें क्लिनींग जावनी आनी रोडार माती बी आशिल्ली ती व्हरपाची इतलेच प्रयत्न केलो वतातलें तांकां मातशें हर्ट जालें म्हणून हांवूय दिलगिरी व्यक्त करता आनी हांवें तें लिफ्टूय करपाक लागलें आज सांजवेळ म्हळ्यार सगळें टोटल क्लियर आतां पोल्युशन बोर्डान कंट्रोल हें केलां नोटीस येवनी मागीर पळय हांव कोणाक प्रत्येकान आपली ड्युटी केल्या ही पब्लीक पोल्युशन बोर्डाक कंप्लीट करतले तांचे ऑफिसर जी येवपाची इन्स्पेक्शन तांचेंय काम आसता. नगराध्यक्षान दिलगिरी व्यक्त केली खरी, मात मडगांव शारांतूय कोण कोण कसलो कसलो कोयर उडयतात ते फुडाराक उक्ताडार हाडटलो म्हूण ताची शिटकावणी. पूण थोड्या दिसांनी कळटलें चिकनाची गार्बेज खंयच्यान येता, बोकडेची मुंडी खंयच्यान येता, बार्बीची कॅस खंयच्यान येता हें थोड्या दिसांनी तुमच्या मुखार दवरता मरे. हांवें लास्ट टायम एक तुमकां सांगिल्लें लक्षांत आसा जाल्यार पळयात आख्यान जो म्हजे वांगडा रिंग रोड आसा पळय हे रिंग रोडार गाय भितर एक मनशाक हांवें धरिल्लो हांव पळय आज परती रिपीट करता. मडगांवच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर गौरंग प्रभू मलकर्णेकार. पेन दे फ्रांस पंचायतीचो कांय भाग बेकायदेशीरपणान ओडीपीन घाला असो आरोप पेन दे फ्रांस पंचायतीच्या सरपंचान केला. पंचायतीक विश्वासात घेनासतना हो प्रकार केला ताका लागून ह्या ओडीपीक विरोध करपा खातीर 6 डिसेंबराक खासा ग्रामसभा दवरल्या अशी माहिती सरपंच स्वप्नील चोडणकरान दिली. जो काही पार्ट जो आमचो पेन दे फ्रांस पंचायतीचो आसा तो ओडीपीन गेला म्हणून तेन्ना ऑफिशियल गेजेट डेटेड 29/12/2022 येयल्ली जो पार्ट ऑफ द पंचायत एरिया जी पळय आसा न्हू ती ओडीपीन इन्क्लूड केला म्हणून पंचायती कॉन्फिडन्सान घेयनासतना हें काम आयज जाल्लेलें आसा. लास्ट प्रेस नोट येयली 23/11/2023 आनी तितून पंचायतीक कसलेच कॉन्फिडन्सान घेयनासतना आनी इवन जे पळय लास्ट प्रेस नोट येयला तितून सर्वे नंबर बीन कांयच मेन्शन केल्लेले ना. आमी फक्त इतकेंच सांगूंक सोदता जे पेडण्या जाला तशें आमकां परत रिपीट करपाक पेन दे फ्रांस पंचायतीक किंवा लोकांक लावं नाका. जे पळय कितें करता ते पंचायती कॉन्फिडन्सान घेवन करा अशें तुमचे कडेन हांव मागता. आनी आतां ह्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक सोदता की येता त्या बुधवार दीस 6/12/2023 ते दिसा आमी स्पेशल ग्रामसभा कंडक्ट करपाचें आसा आनी सगळ्या लोकांक परत आमी सांगपाचें आसा की जे आमी जे ऑब्जेक्शनां घातलेलीं आसा तरीपणी तेंच्यांनी पार्ट जो पळय आसा तो इन्क्लूड केल्लो आसा. 100 वर्सां पुराय जाल्ल्या शिक्षणीक संस्थांक आर्थीक मजत दिवपाची येवजण परतून सुरू करतले. तशेंच दामोदर विद्यालयान जे प्रस्ताव दवरल्यात ते पुराय करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. लोलयेच्या दामोदर विद्यालयाच्या 99व्या वर्धापन दीस आनी शेती महोत्सवी वर्साच्या शुभारंभी कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले.
काम करता तांकां सातत्यान माझ्या सरकारान केन्नाच ना म्हणूंक ना. तांकां सगळ्या जाणांक सगळ्या तरेची मदत केल्या. 100 वर्सां पुराय जाल्या उपरांत आमची स्कीम आशिल्ली ती बंद आसा. थोडीशी ती परत एकदा ओपन करपाचो सरकाराची इच्छा आसा. आमी ओपनूय करता आनी बऱ्योचश्यो संस्था आसा तांकां मदतूय करता. हॉस्टेलाचो विशय तुमकां जो सपोर्ट करपाक जाय गोंयांत नेमक्यो थोड्योश्यो संस्था ज्यो हॉस्टेल चलयता तितून सगळ्यांत चड हॉस्टेलां खंय चलता खबर आहा? तुमच्या काणकोणांत चलता. तितून आमचो सभापती रमेश तवडकर सर चलयतात. उरलेली 4 काय 5 हॉस्टेलां काणकोणांत चलता. खरें म्हणजे काणकोणकारा खातीर एक खरी भोवमानाची गजाल आसा. कारण तुमीच ती कॅपेसिटी आहा तुमच्या कडेन चलोवपाची म्हणून तुमी ते चलोवंक शकता. तुमच्या कडेन स्कील आहा. तुमी त्या ती पुराय हॉस्टेलांत रावन शिकल्या उपरांत भुरगो एक वेगळ्या पद्दतीन एक ट्रेन जाता. ताका वेगळ्या पद्दतीन मोल्ड करपाक मेळटा. त्या ती पुराय हॉस्टेलाची स्कीम परत एकदा रिवायज करता आनी तुमकां सगळ्या जाणांक हॉस्टेलाच्या स्किमीक आमी सपोर्ट करपाची सरकाराची तयारी आसा. पणजी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा कडेन दुचाकी आनी गाडये मदीं अपघात जालो. जंक्शन क्रॉस करून येवपी दुचाकीक गाडयेन धपको दिलो. ह्या अपघातांत सुदैवान कोणाक दुखापत जावंक ना. मात दुचाकीचें बरेच लुकसाण जालें. दुचाकी चलोवपी उच्च माध्यमीक विद्यालयाचो विद्यार्थी आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. पणजेचे जिल्लोधिकाऱ्याचे कार्यालय सामकीच बाबत स्थिती जाल्या. इमारत पोरणी आशिल्ल्यान तिची उतिकाय जाल्या. ताका लागून बेगीनूच महसूल भवनात हे कार्यालय शिफ्ट करतले अशी माहिती महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी दिली. जाल्यार पणजेचे स्मार्ट सिटीचे काम फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर म्हळ्यारूच पावसा पयलीं पुराय जातले अशें विधान बाबूश मोन्सेरातान केलां. रेव्हेन्यू भवन येवपाचें आहा. तें रेव्हेन्यू भवन येवपाचें आहा जायतो टायम जालो ना. बिकॉज एज फार एज बजेटान गुड प्रोविजन केलेलें आहा की बिल्डिंग एक कन्स्ट्रक्शन मात तेन्ना 20 crore रुपीज कितें दवरलेलें. एंड दॅट एज फार एज एज फार एज द रेव्हेन्यू भवन इज कंसर्न, I think GSIT is supposed to construct it. Plans and all are ready, but I don't know why it's taken time. I will get this through notice of CM and I'll try to expedite it. But today you have visited. Are you happy with the way of things are there? See, what is it looks like that as far as the staff is concerned, they are sitting in a very cramped place. I think they need more space, basically. But I think even in this cramped place, whatever they're sitting, but they're still doing as far as their job is concerned. Now monsoon is over. The smart city work is basically started. It is not only in Panjim. As I told you, in Bombay also I went. The smart city work basically is going on. They have also basically, now the thing is what is the we have got only one road and all, so that becomes a problem sometimes for people when there are buildings and all. But the work is in progress and the MD is basically looking after it, and it will be done. I think by before the monsoon it should be completed. We will take opinion as far as the legal opinion as far as legalizing and how we can legalize this housing. But the most important thing is we should take the comunidad on board. Nothing is going to happen without the comunidad being on board. But it's and we will take them into confidence before government basically does it. But it's also shocking that comunidad has no data or whether there are illegal constructions and all. Ultimately, the responsibility of each comunidad. Any encroachment basically comes in a respective comunidad area. It is the attorney and the committees. They are responsible basically. So first of all, you must go to the deep root of the matter. How basically this encroachment, who allowed this encroachment to come? Encroachment has not come overnight, and you cannot get light connection, water connection, all those things you just cannot get. Even if you want to have water connection, they will tell you either you get your owner's NOC, something they'll tell you get.
So that it is in Kanai, maybe some comunidad in Kanai, I cannot say all comunidad. There are many comunidad basically are protecting their land. There are some comunidad basically where this encroachment basically has taken. Now how we have how we can regularize those encroachment, that we need to see. But I am just trying to say, without taking comunidad on board, we can do nothing. We'll take comunidad on board and we will discuss and we will deliberate with them and then गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. नमस्कार. सडेतोड नायक कारवणीक तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आनी येवकार दितना एक जाणविकाय करून दिता की आमची जीण म्हळ्यार कितें फकत पॉलिटिक्स समाजकारण संस्कृतीच न्ही, ताजे भायरी जे आवाट आसात विशेष